वेळी मतदारसंघातल्या न्हयांचे राष्ट्रीयकरण करपाच्या आड 5 ऑक्टोबर सावन गोवा फॉरवर्ड पक्ष विरोध करपाक सुरवात करपाचे असले। ते कार्य कांय कारणांक लागून 15 ऑक्टोबराक फुडें धुकल्ला, अशें फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगला। आम्ही अनाउंस केल्ले की नॅशनलायझेशन ऑफ गोवाज रिवर्स हाजे विरुद्ध आमी एक एजिटेशन सुरवात करतले 5 तारखेच्यान। हे आमी वेली मतदारसंघांतल्यान सुरवात करतले अशें म्हणून आमी अनाउंस केल्लें। आज हांव तें पोस्टपोन करता आनी ते 15 तारखेक व्हरता, कित्याक जो आमचो थंय कन्व्हिनर आसलो ताजो भाव भायर पडला अचानक आनी ताजे खातीर आमी हो प्रोग्राम आमचो फुडें व्हरतात आनी तो आमी 15 तारखेक करतले आनी थंयच करतले। आतंकवाद हल्लो हो एक गंभीर मुद्दो आसा। रक्षा मंत्र्यान तांची फकाणां करची न्हय, तांणी आपल्या कडेन आशिल्लें पद योग्य रितीन सांबाळचें, अशी टिका तांणी मुखार केल्या। आरडीएक्सो खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली। अरुण शौरी म्हणून जो बीजेपीचो सिनियर लिडर, ताजो एक ट्वीट आयला। हो ट्वीट पळयल्यार गोंयकारांक सामकी लज जावपाची वस्त। तो म्हणटा, बीट गुरदासपूर, उधमपूर, पठाणकोट और उरी, पर्रीकार केम आउट विथ फिल्मी डायलॉग्स। बारामुल्ला आस्क्ड हिम टू शट अप अँड फोकस ऑन एक्चुअल ड्युटी। आता ही जी ट्वीट आहा ती आमची बाबुशाची, रेजिनाल्डाची, म्हजी, जुझे फिलिपाची न्ही। ही ट्वीट अरुण शौरी जो बीजेपीचो व्हडलो सारको सिनियर लिडर, जो एक तांकां दिशा दाखोवपी असो लिडर, तो हे पर्रीकाराचेर उलयता। बीजेपीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की तांणी जें कितें एक फेलिसिटेशन प्लॅन केल्लें, हें फेलिसिटेशन तांणी फुडें वडयला म्हणून, पोस्टपोन केला म्हणून। जे भशेन हांवें तुमकां सांगलें, नॅशनलायझेशनाचे विरुद्ध आमी जो प्रोग्राम दवरलेलो तो आमी पोस्टपोन करतात म्हणून, कॅन्सल करना आमी तो। ते भशेन फेलिसिटेशन कॅन्सल जावना, म्हणजे हें भुरगेपणां चालू आहात। आनीक अशें दिसता की सर्जिकल स्ट्रायक्स म्हणटा तो उतर वापरून बीजेपीचे हे मंत्री एज इफ हे गेल्ले आनी हांणी फार मारून आयिल्ले भशेन हे वागतात। But you cannot trivialize the armed forces and the courage, the conviction and their valor by bringing it down to narrow domestic political gains. Victory in a battle cannot be celebrated and felicitations cannot be held on this. It is an ongoing war and it cannot become an election issue. War against terror is a national issue. इट इज नॉट अ इलेक्शन इशू। गोंयांत एक इलेक्शन लागीं आयलां आनी हे इलेक्शनाचो फायदो घेतले आमी अशें म्हणून सांगप पसून हो इशू आमी इलेक्शनाचो मुद्दो करतले म्हणून विनय तेंडुलकरान पयर स्टेटमेंट दिल्लो आहा। म्हाका दिसता विनय तेंडुलकरा परस व्हडलो बोंडो गोंयांत आनी खंयच ना। पयलीं विचार कर, काल तो 46 रायफल्स, राष्ट्रीय रायफल्स म्हणटा जो BSF जवान जो काल मेला बारामुल्ला, थंय ताजे फॅमिलीचे विचार करा मरे तुमी। ती ताजी फॅमिली कितें चिंतता आसतली की आमचो भुरगो वचून थंय मरप, आनी हे सायडीन तुमी हांगा फेलिसिटेशन करता। जो मनीस नॉन रेजिडंट डिफेन्स मिनिस्टर आहा तो थंय नासताच, तो अर्दो हांगा आसता, होल्डिंग डबल चार्ज म्हणून फकाणां करतात ताजे दिल्ली। पूण तो गोंयकार म्हणटकर हांव ताजे आनी रिडिक्यूल करना, पूण एक हें म्हाका दिसता हें चड जालें आतां। आनी सेकंड, हें सगळें करतना थंय एक सोल्जर कॅप्चर्ड आहा मरे। जो कॅप्चर्ड सोल्जर आहा तागेली खंय आजी, ती शॉक येवन मेली खंय, तो अजून थंय आहा पाकिस्ताना कडेन। सेलेब्रेट करता कितें तुमी?